IIT येवन कितें गोंयाक फायदो जातलो हे सरकारान कन्विन्स करपाक जाय. चवथो गांव हो हाजे पयलीं 3 गांवांनी ओपोज केले. गांवाच्यो जमनी ज्यो गोंयच्यो जमनी आहा स्थानीक मनशाच्यो मूळ गोंयकाराच्यो ह्यो जमनी खावपाक फक्त हो पक्ष फुडें सरता. हे क्लियर धरूंक जाय आनी बीजेपीच्या आमदाराक उडोवंक जाय. तो कोणूय आसूं आमदार असो लिपून भितर रावंक शकना. बीजेपीच्या आमदारांक फुडले खेपे उडोवपाक फुडें सरूंकूच जाय. तुमी म्हणटाले हांव राजकारण करपाक आयला, हांव राजकारणीच. सो हिडन हँड काय ना, गांवचे ओन हँड्स आहात हांगा. आनी नॅशनल इंटरेस्ट कितें? वॉट इज द नॅशनल इंटरेस्ट? मेळावले नॅशनल इंटरेस्ट नाशिल्लो, कोटाळले मळकर्ण्या नॅशनल इंटरेस्ट नाशिल्लो, लोलयां काणकोण नॅशनल इंटरेस्ट नाशिल्लो. सो नॅशनल इंटरेस्ट फक्त कोणारूच कसो आयलो? मनोहर पर्रीकार IIT नाशिल्लो आनी मनोहर पर्रीकाराक दिसतालें बरें आहा कित्याक तो IIT आशिल्लो म्हणून. आतां तो काय ना न्ही. आनी मनोहर पर्रीकाराक खूब गोश्टी दिसताल्यो त्यो हे सरकाराक दिसना, उलटें दिसता. तो म्हणटालो कोळसो नाका, तो म्हणटालो डबल ट्रॅकिंग नाका, हांकां डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणटा आनी हे म्हणटा कोळसो जाय, खाया आनी मरा म्हण गोंयकार. सो अशें पर्रीकाराच्या मोगान IIT जर हाडटा जाल्यार पर्रीकार गेलो. आतां IIT हाडपाची गरज ना अशें कोणें फोर्स करूं. IITन खंय गोंयकार आहा रे? सोदचो पडटा ते हें घेवन मायक्रोस्कोपान. आमी पयर हें काडलां मरे, जॉब लिस्ट काडलां. मुखेलमंत्र्याचो भावजी जो आहा पळय ताका पसून सांग विचार तूं. तो म्हणटलो कांय फायदो जालो ना म्हणून. कोण ना थंय गोंयकार? खंय NIT कोण आहा? सो प्रोजेक्ट खंयचोय हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक अलाव करप तो प्रोजेक्ट?